आमचो तो अपिलाक वचपाक एप्लिकेशन जे आसा ते आमचे की स्टे मेळपाक जाय म्हणजे जे कर्नाटक सरकार कितें काम करता जावं करपाचें आसा हाचेर स्टे मेळपाक जाय म्हणून हें एप्लिकेशन आमी फायल करतले. ह्या विका भितर आमी तें फायल करतले. आमचे रेडी जाल्ले आसा, फक्त ते फायनलायज जावपाचें उरला आनी फायनल जाल्या उपरांत ते ह्या विकाच्या एंडाक आमी फायल करतले. आमी तांकां सांगलें की ते फुडें वचपाचें आनी आमचो तांकां फूल सपोर्ट आसा. त्यांची एक ऑलरेडी केस आसा पयलींची म्हादय बचाव बीन ती चालूच उरतली न्हू. तांणी एक पयली केस जाल्ली फायल ती तांची डिस्पोज जाल्ली आसा. तातूंत कर्नाटकान स्टेटमेंट केल्लो की ते कन्स्ट्रक्शन करचें ना म्हणून. सो त्या संबंधी म्हाका दिसता ते एक सुप्रीम कोर्टान एप्लिकेशन फायल करता. सरकार कशा पद्दतीन ह्या प्रश्ना कडेन पळयता त्या संदर्भान ज्यो गजाली आसा त्यो सांगलेले आसा आनीक व्हडलेशें कांय त्या संदर्भान जावंक ना. ठीक आहे. आणि मेजर असे दुसरे डिसिजन म्हणजे आपूण सरकार जी सर म्हायती जी आसा ती आमकां म्हादय बचाव अभियानाक दिल्ली आसा. हय, निश्चितपणान जर कांय गजाली आसा त्यो ज्यो करपाच्यो ठरयल्या त्यो जर जाले जाल्यार म्हाका दिसता आशा आसा की आमकां ह्या संदर्भान उत्तर मेळूंक शकता. इतले मजगती गोयच्या वनपालान कर्नाटकाक प्रकल्पाविशीं नोटीस जारी केल्या. म्हादयचो प्रकल्प राखीव आनी संवेदनशील राना वाठारांत येता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी शिरीश कुंकळेकार.